तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरणाची संख्या कमी जाते आशिल्ल्यान पॉझिटिव्हिटी रेट बी कमी जाते असे जिल्हाधिकारी मुल्लई महिलान हेमी सांगले। कारवारच्या जिल्हाधिकारी कचेरीत पत्रकारांबरोबर उलयिल्ले जिल्हाधिकारी मुल्लई महिलान हेमी माहिती दिली की मे 28 तारखेक 773 लोकांक कोविड पॉझिटिव्ह मेळिल्ले। त्यांना 26.58% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ली आणि एक आठवड्यानंतर जून 4 तारखेक 767 लोकांक कोविड पॉझिटिव्ह पत्ता लागिल्ल्यान पॉझिटिव्हिटी रेट 15.79% देंवली। जिल्ह्यात कोरोना प्रकरणाचो आंकडो देंवतेत आसा, तेजीन पॉझिटिव्हिटी रेट कमी जाते आसा आणि हेजे मुखार बी पॉझिटिव्हिटी रेट कमी जावची शक्यता आसा अशें तेमी सांगले। तशेंच जिल्ह्यात वॅक्सिनेशन प्रक्रिया जास्त प्रमाणात चलते आसा। आजपर्यंत 28,376 लोकांक वॅक्सिन दिला। दिव्यांग लोकांपैकी 4,770 लोकांक वॅक्सिन दिला। अजूनही कोणी वॅक्सिन घेवचे आशिल्ल्या खातीर आणि 2 दिवस वेळ दिला। कोमार्बिडिटी आशिल्ल्याक डॉक्टराले प्रमाणपत्र घेवन येवन तालुका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बी वॅक्सिनेशनाक क्रम घेयला अशें जिल्हाधिकारीन सांगला। ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಕೋವಿಶೀಲ್ಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 45+ ಇರುವವರು, 45 ಕೆಳಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು। उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायतीच्या अभिलेखालयात अचानक उज लागून कॉन्फरन्स हॉल जळून गेले। ही घटना आज सकाळी घडली। शनिवार सकाळी 8:45 वाजता सुमार जिल्हा पंचायतीच्या आवारात आशिल्ले अभिलेखालय बिल्डिंगात उज लागिल्लो दिसून येयलो। काही क्षणात दुसरे माळयेचेर पर्यंत उज पावलो। उज पेटील पळयले स्थानिक लोकांनी ताबडतोब अग्निशामक दळाक माहिती दिली। जाग्यार येयले अग्निशामक कर्मचारीन उज निवेचे प्रयत्न केले, जाल्यार एक टँकर उदक सल्ल्यार बी उज निवोवंक साध्य जालें ना। नंतर आनी एक टँकर हाडून कसो करून तरी उज निवेलो, पण तोपर्यंत बिल्डिंगाच्या ग्राउंड फ्लोराचेर आशिल्ले व्हिडिओ कॉन्फरन्स हॉल जळून गेले। हे सभांगण संपूर्ण प्लायवुडान निर्माण केल्ले आशिल्ले, तेजेन हांगा व्हड प्रमाणात उज धरलो। तशेंच सेकंड फ्लोराचेर रुरल ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आशिल्ले आणि थर्ड फ्लोराचेर दस्तावेज संग्रहागार आशिल्ले, पण मेळिल्ल्या माहिती प्रकार दस्तावेज आशिल्ले रुमात उज लागलो ना अशें कळून येयलां। उज लागिल्ली माहिती मेळ्ळे नंतर DC मुल्लई मोहिलन, जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M हेमी भेट दिवन घेवन पळयले। ग्राउंड फ्लोराचेर शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज लागील उरतलो असो अंदाज केला। गाड़ी बेटी जाओ चलते आता कोई नहीं है। गाड़ी का चाबी हम लोगों के पास नहीं है। गाड़ी तो गेल रहे, गाड़ी तो गेली आणि आता 15 मिनिट झाले। असणार ಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಬಂತು, ಫೈರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಚಾಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ವಾನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮು ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಷರ ದೋಸಾ ಆಫೀಸ್ ರೂಮು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ 8:45ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಫೈರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
कारवार तालुक्याच्या देवळमक्कीच्या आरोग्य केंद्रात नेमणूक केल्या डॉक्टरांन 24 तास देवळमक्कीत राहून लोकांक सेवा दिवू जाय अशमण लोकांन पंचायत विकास अधिकाऱ्यामार्फत आरोग्य खात्याक अर्जी दिली. कारवार तालुक्याच्या देवळमक्की ग्रामपंचायती भागात सुमार 8 खेड्यागाव येतात. शिरवे, नगे, कोये, नैती, सावर असे 8 लहान लहान खेड्यागाव देवळमक्की ग्रामपंचायती भागात आसात आणि हे गाव देवळमक्की आरोग्य केंद्राखंच्यान 8 ते 10 किलोमीटर पयस आसात. ह्या खेड्यागावच्या लोकांक उत्तम आरोग्य सेवा दिवचे खातीर देवळमक्कीत आशिल्ले हॉस्पिटलाक 24/7 म्हणून घोषित केल्ले. तशेंच ह्या आरोग्य केंद्रात दिवस रात सेवा मेळटाली. केरवडी, खारगा असे लागींचे ग्रामपंचायती भागाचे लोकांक बी अनुकूल जाताले. हेजे पयले जितले बी डॉक्टर ह्या आरोग्य केंद्रात सेवा करताले तेमी देवळमक्की गांवांतूच वस्ती करताले. आरोग्य खात्याचे क्वॉर्टर्सात रावताले. तेजेन केन्ना बी लोकांक आरोग्य सेवा मेळटाली. देवळमक्कीच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात सद्याक MBBS डॉक्टराक नेमणूक केला. तेजेन देवळमक्कीचे आणि आजूबाजूचे गांवचे लोक खुश जालात. पण नेमणूक केलो डॉक्टर सकाळी येवन सांजे मागीर परत वयता म्हणून मात्र लोक बेजारते आसात. आरोग्य खात्याचे इतले बरे क्वॉर्टर्स उरल्यार बी हिंगा वस्ती करून जाल्ल्यान रात्रीन अनारोग्यान त्रास करते आशिल्ल्या लोकांक आरोग्य सेवा मेळटेत ना. तेजेन सद्याक नेमणूक जाल्ले MBBS डॉक्टर कायम देवळमक्की गांवांतूच रावूंक जाय अशें मागणी करून स्थानीक लोकांन अर्जी दिला. हांव कारवार तालुको देवळमक्कीच्यान देवळमक्की ग्रामा सगळे नागरिक वतीन हांव उलयता आसा. हिंगा देवळमक्की प्राथमीक आरोग्य केंद्र आसा. थंय सरकारान एक MBBS डॉक्टर हिंग नियोजन केल्लें आसा. जाल्यार तो येवन आतां फाल्यां परां येवन तो जॉयन जावचो आसा. हिंगा बी एक पयलींचे एक डॉक्टर आसा, लेडीज डॉक्टर आसा, ती बी बरी सेव लोकांक दिल्ली आसा. आतां MBBS डॉक्टर तो कारवारच्यान येवन अप एंड डावन करून येवन हिंगा ड्युटी करता म्हणून सांगितलं आमी आयकल्लें आसा. आमकां तशें करूंक जायना. आमी हे देवळमक्की गांवचे लोक आनी हे हिंच्यान सादारण विरजे धन सिद्धर पर्यंत लोक ह्या एक PSC ते आमी ताका केन्ना अवकाश दिनात. तो डॉक्टर येवू हिंगा, तो येवन हिंगा रात्रीन बी हिंगा वसती आसता, हिंगा क्वॉर्टर्स आसा, त्या क्वॉर्टर्सात रात्री बी येवं जाय. कित्याक म्हणल्यार देवळमक्की आजूबाजू सगळे लोक हळडी आसा, त्या हळडीत सगळे लोक अकस्मात रात्री बी कोणाक कितें शीक बीक जालें जाल्यार रात्रीन हिंगा सेवा दिवं जाय. तेणें इंजेक्शन बी वगैरे गुळी बिळी कितें दिवं जाय आमकां. तशें म्हण येवन आतां येईल डॉक्टर हो हिंगा रात्री हिंगा क्वॉर्टर्सात रावूं जाय आनी दिसान PSCत सेव करूं जाय लोकांक. इतलें तर आमगें. कारवार जिल्हा न्यायाधीश C. राजशेखर हेमगेल्या पुढाकारात न्यायांक खातो आणि जिल्हा कानून मंडळ, रान खातो तसेच जिल्हा वकील संघ आरोग्य खात्याच्या सहयोगात जिल्हा कारागृहात आज विश्व परिसर दिवस आचरण केलो. गेल्या 4-5 दिसाच्यान कारवारात पावसाचं वातावरण आशिल्लो. जाल्यार आज दनपार ते सांजे मेळटा म्हणल्यार हुनत पडिल्ल्यान कारवारची सुंदरता खूप बरी दिसती आशिल्ली. कारवारच्या बिचाचेर आज मनमोहक दृश्य दिसून येयले आणि हे दृश्य आपल्याला मोबायलात व्हिडिओ करून घेवन कारवार न्यूजाक अस्नोटी गांवचे सुरेंद्र गांवकार यांनी दिलात. अजून पावसाळ्याक सारखी सुरुवात बी जालना जाल्यार गोवा बेळगाव महामार्गाचेर वाहन शिरकोन पडूक मात्र सुरुवात जाला. गोवा बेळगाव महामार्गाचेर पावस पडेल तशेंच तिनय घाट आणि अनमोड लागीं आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजा कडेन जाल्ल्या चिखलात गाडी शिरकून पडल्यान वाहतूक बंद पडली. गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान पावसात कायम अशेंच घडते रावता. ह्या रस्त्याचें काम घेयली दिलीप बिल्डकॉन ही कंपनी ह्या भागात तेमगेर आशिल्लें तितलें सामान घेवन आनी यंत्रसामग्री घेवन गेल्ले आसात. तेजेन ह्या रस्त्याक सद्याक कोणीच वारसदार ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. प्रत्येक पावसात ह्या रस्त्याचेर चिखल जावन वाहन पोवन दिवसभर रस्तो बंद पडटा आणि आत्ताच जाल्ली दुर्दशा पळयल्यार ह्या पावसाळ्यात हो रस्तो पूर्ण बंद पडची शक्यता जास्त आसा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 338 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 338 कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 23, अंकोला 28, कुमटा 41, होन्नावरात 50, भटकळात 49, शिरशी 43, सिद्धापुरात 35, येल्लापुरात 8,
मुणगोडात 18, हळयाळात 28 आणि जोयडा भितर 15 असे नवीन 338 कोरोना केसेस आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 47,331 कोरोना केसेस मेळिल्ले. त्यापैकी 42,340 लोक बरे झाले आणि 3,821 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 744 लोकांले कोरोना पांयान मरण जालें आसा. आयच्या इतलत न्यूज मुखालनेचा खातीर पळयते रवा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.